जमल्यावे कामना तुका तानेल्या तुका भुकेल्या वस्तूच्या रक्ता मासा सुंदर सौम्या तुझे मंदिर ह्या सुंदर मंदिरात आयल्या आम्ही तुझे समोर. देव बरो दिसती म्हूण मागता मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो. गुड मॉर्निंग. भक्तीपणान ह्या मिसाच्या बलिदानांत भागीदार जावंक आमकां आमी आयती करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसो. तुमचे सवे आसो. सद्या काळाचो सवो आयतार आज आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत ह्या आयच्या लितुर्जेंत आमकां पवित्र सभा सांगता की देवा विने रितें आमचें जिणें. जें कितें आमी करता हर एक जावं पुरो तें काडटा मेट हर एक देवाच्या कुशे प्रमाणे आनी देवाच्या आदारान. आमच्या जिवितांत जायते पोटी आमी चिंतलां जावंक पुरो. देवच ना, ग्रेस्त काय आसल्यार पुरो, तालंत आसल्यार पुरो, सगळें जिवीत चलता आनी देवाची गरज ना म्हूण आमी चिंतलां जावंक पुरो. सबार बोटी त्याच देवाच्या नांवाक शीन उसारल्या जावंक पुरो. भक्साने मागया. एक घडीभर आमचे हात सोडया, दोळे धांपया. पवित्र आल्तारी मुखार हांगासर आमी एकूटाम जावन पवित्र बलिदानाचें पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवंक जमल्या. खालतेपणी मानून घेवया की सोम्या आमी कांयच न्हय, तुजे विने आमी कितेंच न्हय. दुर्बळी आमी तुजे मुखार. कितलीं पातकां केल्यारी तूं आमकां बक्षिताय. परत नवो दीस दिवन जियेवंक आमकां आदार दिताय. केल्ल्या पदकांचें बोगसाने मागया आनी सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सारून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पसत बगेवन सदांच जावंक वार मरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. देवा महिमा देवा, महिमा देवा, उंचली आणि शांती ताच्या ईसा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्वीच्या
नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोन्याचे सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शिळे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकृत तू बापाच्या उजव्या कोसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर प्रार्थुया भावनो बहिणीनो प्रतिकृतीनाच मी मागया भाऊ सिल्टन नोरोना गावान होन्ना वर्सो दुसऱ्या वर्साच्या देवशास्त्र शिकोवन आसा तो आपलो जल्मा दिवस आज संभ्रमून आसा ताच्या तरबेती पासून मिसावां पासून तशें कुटुंबाच्या सर्व संद्यां पासून फुडाराच्या योजना पासून आज प्रत्येक रितीन ताचे खातीर मागी आनी तशेंच आमचे मदीं कोणी जल्मा दीस या एनिवर्सरी आचरण करतात तर तुमचे खातीर आमचे मागणे आमी बसयता सर्वेस्पर आमच्या देवा प्रामाणिक आनी सद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय तुका फावो तसलें बिडार आमी जावच्या तुजे कुशे प्रमाणे जियोंक आमकां आधार दी हे आमी मागता आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यांनी पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. पयले वसाप मनशाचेर पातेल्याक शिराप देवाचेर पातेल्याक आशिर्वाद जेरमिया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वसाप सरस्पोर अशें म्हणटा जो मनीस मनशाचेर विस्वास दवरता आनी मनशाचे सक्तेचेर पातयेता जो मनीस आपलें काळीज सरस्पोरांतून पयस करता तो मनीस शिरा पडलेलो जावं तसलो मनीस आराण्यांतल्या जिलकुटा सारको बरें आयल्यार ताचो परिणाम तो बगिना कित्याक आराण्यांत सुक्या खड्या जाग्यार कोणूच वस्ती करिना ते खरे भुंयचेर तो जियेता जो मनीस सरस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विस्वास दवरता तो मनीस बागी तसलो मनीस उदकाचे देगेर लायलेल्या आनी वळांत आपली पाळां पावयतल्या रुखा सारको गरमी येताना ताका भिरांना ताची पानां सदांच पाचवी सुके दाडीच्या वर्सा ताका परवाना आनी फळां दिल्ल्या पगार तो केदींच रवाना दुसऱ्या सर वस्तू प्रास मनशाचें काळीज कापाटी तें बरें करूंक जायना ताचो ठाव घेवंक कोण शकता हांव सर्वेस्पर हरेक मनशाक ताचे सालीक आनी करनेक फावो ती मोजरी दिवच्याक ताच्या काळजाची परीक्षा करता आनी ताच्या अंतस्करणाची तपासणी करता देवाचें उतर हें
सर्वेस्पोराचेर आपलो विश्वास दवरलो मनीस जो कोण कोट्यांची बोध घेवन चलत आसता नश्टांचे वाटे रावन आसता अधर्म्या संगी बोसो नासता सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत उल्हासो दीस राती नियाळता दोखोरोस भागी सर्वेस्पोराचेर आपलो विश्वास दवरलो मनीस ओ वाळत्या वाळाचे देगे रोयलेल्या रुका बरी असलो रू निश्चित काळार फळ दिता हाची पानां केदीस मावना आणि हाती घेतले सकल सुफोल जाता सर्वेस्पोराचेर आपलो विश्वास दवरलो मनीस सर्वेस्पोराचेर आपलो विश्वास दवरलो मनीस सांपावून कोरीत घरां बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वसाप. भावा भयणीनो, सांगा म्हाका क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयला म्हूण आमी परगट करता जाल्यार मेल्ल्यांचें जिवांतपण ना म्हणून तुमचे भितर थोड्यांनी म्हणचें कशें? कित्याक जर मेल्लीं जिवांत जायनात तर क्रिस्ती मेल्ल्यांतलो जिवांत जावंक ना आनी जर क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवांत जावंक ना तर तुमचो बवार्थस व्यर्थ. तुमी आनीकी तुमच्या पथकांतच आसात. तितलेंच न्ही, क्रिस्तातय मरोन गेल्लीं सगळीं नास जाल्यात म्हूण जालें. ही जिणी मात्र लेखून क्रिस्तातय आमी बरवसो दवरता जाल्यार आमची गत हर सकटां प्रास चड निर्भागीपणाची. पूण आतां आनी जाय की क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयला. मरण पावल्यांक मेल्ल्यांतली उठयतली म्हूण तो जामिनी जाला. देवाचे उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. तुमी संतोष पावा उल्हासान उडी मारा म्हणटा आसुमी. कित्याक सर्गा राजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां राखून आसा. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. उपरांत जेजू तांचे सांगाता दोंगर देंवून येवन एक मैदान सुवातेर रावलो. थंय
शिसांचो एक व्हड जमो ताचे भोवारी आसलो. उपरांत आपल्या शिसांचेर आपले दोळे उबारून तो म्हणालो, तुमी दुर्बळी कितली भागी, देवाचें राज तुमचें. तुमी आतां बुकेल्ली कितली भागी, तुमी दादोशी जातल्यात. तुमी आतां रडतली कितली भागी, तुमी हांसतल्यात. मनशा पुताचे शीस जाल्ले पासून मनीस तुमकां द्वेषितीत जाल्यार, तुमचेर बहिष्कार घाल्ल्या वा तुमकां केंद्रून तुमचे नांव सुकोटे म्हूण तुमकां तिरस्कार करतीत जाल्यार तुमी कितली भागी. त्या वेळार तुमी संतोष पावा, वय उल्हासान उडी मारा, कित्याक स्वर्ग राजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तांच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक हे सबरी चलयलें. पूण हाय तुमकां ग्रेस्तांक, कित्याक तुमी आतांच दादोशी जाल्यात. हाय तुमकां जेवन कावन तृप्ती आसलेल्यांक तुमी बुकेतल्यात. हाय तुमकां आतां हांसतल्यांक तुमी दुखेस्त जावन रुदान करतल्यात. हाय तुमकां लोकातावन शिफारस घेतल्यांक तांच्या पुर्वजांनी फडकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच फुगारलें. देवाचे उतर हे वाकणली तुका क्रिस्ता. कितल्या जाणांनी ब्रेकफास्ट केल्या करुणा मू भागी तुमी. कित्या आतां बुकेल्ली तुमी कितली भागी म्हूण आयकलें मू. बाबा आनी भयणीनो, आज हर एका वाचपात आमकां आयकूंक मेळटा भागी भागी भागी. कोण ते भागी, कोण ते निर्भागी, कित्याक आमी भागी, कित्याक निर्भागी. सारक्या रितीन आमी वांजेलांत ती आयकलें. तर एक गडीत ह्या सभारपटी व्हॉट्सॅपार तुमी आयकला जावं पुरो, वाचला जावं पुरो, हें उल्लेख करूंक परत हांव वाशेतां, कित्याक आमच्या नियाळाक ताळ पडात ह्या आदार जायत म्हणल्या उद्देशान. एक बापय ग्रेस्त तो आपल्या पुता विशयान चिंता आनी म्हणटा, पुता आमी एका हळ्ळेक या, थंय एका फार्म हावजाक वचून रावया आनी दुबळीं कशें येतात म्हणल्या उद्देशान ताका हळ्ळेक आपोवन उरता. थंयसर 2-3 दीस रावतात. रावन जाल्या उपरांत पाटी येता आसतना वाटेर बापय भुरग्या लागीं पुता लागीं सारता, पळयलें मू दुबळे कशे येतात म्हणून. कशें आसलें ट्रीप? ओ इट वॉज ग्रेट, ऑसम म्हणटा. तर तूं म्हाका सांग, ह्या 2-3 दिसांनी थंय आमी गेल्ल्या हळ्ळेंत तूं कितें शिकलोय, कितें लिसांव तुका मेळ्ळें? आनी तेतून तो म्हणटा, वय डॅडा, आमगेर घरा एकच पेटो आसा आनी तोय भितर आसा, गुडांत आसा. पूण तांच्या घरा 4 पेटे आसात. थंय हांगा धांवतात, बरे बरे पेटे आसात. आमच्या घरा गार्डनाच्या मदें एक स्विमींग पूल आसा, पूण तांकां सगळ्या तोटाच्या ह्या गादयाच्या बोवारी वळत वाळटा, अखेरत ना ताका. तितलेंच न्हय, आमच्या घरा आमी भायर तावन हाडिल्लीं, फॉरेन तावन हाडिल्लीं लॅन्टर्न आसात, सोबीत सोबीत लायट्स आसात, पूण तांकां सगळी रात नखेत्रांचो उजवाड. कितले सोबीत लायट ते दिसतात. इतलेंच न्हय, आमचें टॅरस इल्लें मुखार गार्डनांत आमकां सावळी दिता जाल्यार तांकां सगळो आकाशत सावळी दिवंक शकता. आनी आमचे कडेन एक धाकटो जागो आसा जाल्यार तांचे कडेन बैल आसा, तोट आसा, गादे आसात, अंतत दिसना तितलो व्हडलो जागो तांचे कडेन आसा. आमचे कडेन सेवक आसात, आमची सेवा करता जाल्यार ते हेरांची सेवा करनासात. आनी आमचे कडेन आमी भायर तावन रांदय हाडटा,
तर ते गादयांत करतात आणि तांचे रांदय तेच करतात आणि खातात. इतलेंच न्हय, आमचे जागे डिवायड करूंक विंगडन करूंक दरो आसा, थंय दरो ना. सगळे एकच कुटुंबाचे आसात, फ्रेंड्स आसात, सगळी शेजारची सांगाता येतात आणि तेच तांकां राखतात, तेच तांकां राखून दितात. आणि अशें म्हणटाना बापायक कांयच उतरां येवनात. आखरेक पुतूस म्हणटा, थँक्यू डॅडा फॉर शोविंग मी हाऊ पुअर वी आर. थँक्यू डॅडा, आमी कितले दुबळे म्हणून दाखयल्ल्याक. आणि आज आमकां आयकूंक मेळटा बाबा आनी भयणी, बागी विशांत मातेवाच्या शुभ वर्तमानान 8 बागी आसात आणि तेंच आमी आयच्या लोकाच्या शुभ वर्तमानांत आयकलें. हातूंत पयलें एकच वाक्य घेवंक आशेता नियाळाक आणि तें जावन आसा, तुमी दुर्बळी कितली बागी, देवाचें राज तुमचें. दुर्बळी तुमी कितली बागी. हांगासर केवल दुर्बळी म्हण आसा कोंकणीन. इंग्लिशान सांगचें जाल्यार पुअर इन स्पिरीट, आत्म्यांत दुर्बळी. कित्याक म्हळ्यार आमकां जायते पटी बगूंक पुरो ग्रेस्तकाय म्हणटा आसतना पयशांची ग्रेस्तकाय, आर्थीक परिस्थिती, या बंगलो आसाचे, कार आसाचे, रवळेर आसाचे, हें सगळें म्हणून देखून जायते पटी हें वाचप आसता आसतना कांय थोडे इल्ले पयशे आसल्ल्यांक बेजार जाता. आमकांच गी देवाचें राज आमकां नांगी म्हूण हाचे विशयान समजून घेवंक प्रयत्न करया. ग्रीक भाशेंत पुअर या दुबळो म्हणल्यार अर्थ जावन आसा वन हू हॅज नथिंग, कांयच ना ताचे कडेन, कंप्लिटली एम्प्टी. कितेंच ना तुल्लो मनीस, इल्लें आसलो दुर्बळ न्ही, कांयच ना तुल्लो. वन हू हॅज नथिंग, कंप्लिटली एम्प्टी. आज जेजू दुबळ्या विशयांत उलयतना कांयच नातल्ली ह्या इल्लेस आसली बागेवंत गाय ना. सबारपटी आमी पळोवंक गेल्या आर्थीक परिस्थितीन दुबळी काय आसली, आर्थीक परिस्थितीन पयशे नासतना कश्टोवची बागेवंतपणाच्या वाटेरी आसनात. कित्याक दीस रात ती हेरांक कंपेर करतात. म्हाकाय पयशे जाय, म्हाकाय तांचे बरी जाय म्हणले आशेन देवाक शिनुसार नासतात, वांगडे वाट धरूंक आशेतात. दॅट इज वाय दे आर फार अवे फ्रॉम गॉड. इतली हट्टी ती जातात, इतली कठोर जातात. जशें ग्रेस्तांक ह्या आर्थीक परिस्थितीन बरें आसल्यान देवाक असो उडास आसना, तशेंच हांगासर देवाची शीन उसारनंत आसतात. तर देव ह्या जेजू दुर्बळी म्हणटा आसतना कितें म्हणटा, एकच बाबा आनी भयणी ते जावन आसा, दुर्बळे ते जावन आसात जे चिंतात म्हज्या हर एका मेटाक हांवें श्वास घेवंक सयत, म्हज्या हर एका जिविताच्या निर्धाराक, अखरेक म्हज्या साल्वासावाक हांव कारण न्हय, पूण हांव अवलंबीत. आय एम डिपेंडंट ऑन जीसस. तो जेजू नंतर म्हाका साल्वासाव ना, तो जेजू नंतर हांवें श्वास सयत काडूंक जायना, तो जेजू तसो आदार ना जाल्यार हांवें जिवितान म्हजें एक मेट काडूंक जायना, एक निर्धार घेवंक जायना. आनी हे जावन आसा दुर्बळे जे समजून घेतात आपणाकच आमी कांयच न्हय, सोम्यावी न्हय. आनी ते जावन आसात निजायकी दुर्बळे बाबा आनी भयणी. ही दुर्बळे किडनी सांगिनात हांवें केल्लें सारकें. They are not self-centered, they are not self-assertive, they are not self-confident, they are not self-sufficient. केदनांस म्हणटात की पुरो म्हजे कडेन जायतें आसा. ते म्हणटात देवा तुवें दिल्ले वरवीं तुज्या देण्यानी हांव आज असो आसा. ते देखून बाबा आनी भयणी एकलो दुबळो मनीस या आत्म्यान दुबळो मनीस केन्नाच आपणाची बडाई उलयना, आपल्या नांवाची बडाई उलयना, कुटुंबाची बडाई उलयना, क्रिस्तकायची बडाई उलयना, सामाजीक स्थान मरणाची बडाई उलयना, या आपल्या धर्माची बडाई उलयना, या खंयच्याची बडाई उलयना. म्हणटा की देवा वरवीं हांव आज आसा. देखून बाबा आनी भयणी आज आमकां सारक्या रितीन समजून येवंक जाय. दुर्बळो आत्म्यान दुर्बळो जावन आसा तो मनीस सारक्या समजून येवन सांगता की हांव पातकी, हांव नितीवंत मनीस न्हय, हांव बागेवंत मनीस न्हय. जर हांव आज जिवन आसा, जर हांगासर मिसाचें बलिदान भेटोवन आसा, चलोवन सारक्या रितीन भलायकी बरीत आसा, हाका कारण जेजू.
देवाचो आधार. म्हजे पयशे नाही, म्हजे स्थानमान नाही, म्हजो गौरव नाही, कांयच नाही. पातकी हांव दीस रात इतली पातकां करता. देवा मुखार तोंड उखल आमची तकली उखल धरन मागणें करूंक सयत आमी योग्य नाही. कित्याक तूं आनी हांव आमीच आमची पातकां लेख केली जाल्यार जायती आमकां देवा मुखार रावूं. आमची चिंतना, आमची योजना, कोट्यो वाटो आमी लेखा धरल्यो जाल्यार जायती आमकां देवा मुखार येवन दिंबी मोडूंक. तरी जेजू आमची पातकां बक्षिता. खुमसार म्हणलो साक्रामेंत आमकां दिता आनी म्हणटा तूं म्हजो. आनी त्या वरवीं आमी ताची स्तुती होगळाप करूंक शकता. कित्याक आमच्या स्तुती होगळापा वरवीं देवाचें नांव वर्तें जायना, पूण आमी देवाक लागीं सरूंक अवकाश दिता. तर भावां आनी भयणी, दुसऱ्यान आमी समजून घेवंक जाय, आमकां आमचे स्तकी साल्वासांव जोडूंक केदींच साध्य ना. साल्वासावाचो बरवसो ना जर तर जेजून तो आमकां आदार दिना जाल्यार, आमची पातकां बक्षिना जाल्यार. देखून 2 दाखलेकांनी शुभ वर्तमानांतले पयलो जावन आसा लुकाच्या शुभ वर्तमानांत अध्याय 15 आनी ते जावन आसा वेचीक पुताचे. वेचीक पूत आनी काकुळदार बापय. थंयसर तो पूत आपल्या सहंकारा वरवीं, आपल्या हट्टा वरवीं आपणाचे करी जाय. म्हाका कोणूच दुसरो नाका, म्हजो बापय नाका, म्हाका म्हजी आस्त मेळ्ळ्यार पुरो, हांव येता म्हूण सगळें घेवन चलता. आपणाक जाय जाल्ले बरींची येता, सगळो दुडू करशिता. आपणाक आसले सगळे इश्ट आसात तेय होगडायता. जिवीतच ना म्हूण बगता. आनी अशें आखरेक एक दीस ताका रियलायज जाता, या ताकाच अवलोकन जावन ताकाच बगता की हांव म्हज्या सेन्ससाक आयलो आतां, म्हज्या मोतीक हांव आयला म्हूण तो म्हणटा. आनी म्हणटा देवा मुखार आनी म्हज्या बापाय मुखार हांव कांयच नाही. आनी त्या टायमार तो आत्म्यान दुर्बळ जाता. बाबा आनी भयण्यांनी समजून घेता, हांव कितेंच नाही, हे पयशे कितेंच नाही, ही आस्त कितेंच नाही, ह्या संवसारांत अधिकार स्थानमान कितेंच नाही, सगळें आसा त्या म्हज्या बापायचेर, सर्गीन देवाचेर. समजून घेता, पाटी येता, गळगळ्यांनी रडटा आनी म्हणटा डॅडी हांव कितेंच नाही, पूत नाही, सेवक जावन म्हाका लेखल्यार वन्नी, पूण तुजे सांगाता जियोंक जाय. आनी हो जावन आसा आत्म्यान दुर्बळ मनीस. बाबा आनी भयणी, दुसऱ्यान त्याच लोकाच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता सुंकागार आनी ग्रेस्त मनीस. तो ग्रेस्त फारीजीव सिनागोगान मुखार येता आनी म्हणटा देवा हांव हेर मनशां भाशेन न्हय, हांव त्या सोरां भाशेन न्हय, हांव त्या कलवंतां भाशेन न्हय, हांव ह्या सुंकागारा भाशेनी न्हय, हांव जें कितें करूंक आसा तें बऱ्यान करता. उपादीस पाळटा, उपास करता, हप्त्याक एक पावटी, तितलेंच न्हय, दांतलो एक वांटो सयत हांव सिनागोगांत येवन तुका घालता. कितें म्हणटा बाबा आनी भयणी? तो म्हणटा हांव सगळें करता, देखून देवा तूं म्हाका रिणकारी. हांव तांचे बरी न्हय, हांवें सडीत केलां, बरें केलां, देखून तूं म्हाका रिणकारी. तो जावन आसलो आत्म्यांत ग्रिस्त. तेंच तो सुंकागार फाटल्यान तकली बागोवन म्हणटा सुमिया हांव एक पातकी, देवा हांव एक पातकी, तकली उखलूंक सयत हांव योग्य न्हय. आनी हाचे रिजल्ट देवच आमकां सांगता कोण देवाक चड मेसवलो तें. बाबा आनी भयणी, आमी समजून घेवंक जाय, जर तर आमी आमच्या मेटा की आमचेर अवलंबीत जाता तें सूख. कित्याक हांगासर सेडमावन दिता जावंक पुरो, कितेंय जालें घडयेन पडलो, देवाचेर पातयेवन आसाव आमी. एक मेट काडूंक की देवाचेर पातयेवन आसाव, एक श्वास सयत काडूंक देवाचेर पातयेवन आसाव. देखून पयलें उठले तक्षणा आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय. देवा आजुनूय म्हाका जिवन दवरलां हें देखून. अखरेक एक घडीत सांगता, ह्या दिसांनी वॉट्सॅपार येवन आसा हो व्हिडिओ अब्दुल कलामा विशयांत एकल्या पास्टरान सांगचो. आनी तो जावन आसा एक पास्टर अब्दुल कलामाक मेळोवंक वेता, प्रेसिडेंट जावन आसल्या त्या दाळा.
आनी थंयसर येता आसतना फुल सेक्युरिटी आसा, पुलीस आसात, सगळे आसात. तो पास्टर सांगता म्हाका अब्दुल कलाम कडेन उलोवंक जाय. ते सोडिनात, पूण प्रेसिडेंट पळयता आनी सारता. देखून हो म्हणटा तुमचे लागीं उलोवंक जाय. जायत म्हूण सोडता. सेक्युरिटी ताका वाट दितात आनी थंयसर अब्दुल कलाम या प्रेसिडेंट चिंता काही ऑटोग्राफ जाय या सेल्फी काडूंक जाय कोन्ना म्हणून. देखून तो म्हणटा प्रेसिडेंट फोटोग्राफ या ऑटोग्राफ न्हय, म्हाका जेजू विशान तुजे लागीं उलोवंक जाय. इतलें सांगिल्ल्यानंत प्रेसिडेंट जावं नासलो, इतलो नावाडीक मनीस जावं नासलो, इतलो जाणारी जावं नासलो, तो अब्दुल कलाम उबी रावता. घडिल्लें घडीत आनी तो म्हणटा ना सर बसा, हांव सांगता. प्रेसिडेंट जाप दिता आनी म्हणटा ज्या मनशा विशान तूं उलयताय न्हय गी ताचे मुखार हांव बसूंक योग्य न्हय म्हणटा. जेजू विशान तूं उलयताय न्हय गी त्या जेजू मुखार हांव बसूंक योग्य न्हय. ती जावन आसा दुबळीकाय आत्म्याची बाबा आनी भयणी. देखून आमी समजून घेवया आमचो मान आनी रेस्पेक्ट त्या जेजूक कितलो. आमेन. उबी रावया. त्रयीक देवातय आमचो बापाट तुसान सांगता म्हणया सतमंतान देवाक सर्व पदवेदारा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमया जो पवित्र आत्म्यारी गर्भे संभोलो अंकुर मोरयेतावन जल्मलो पोन्स पिलाताने कस असले ताका कसाक जडलो तो मेलो आनी ताका निखेपिलो. तो मेल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्यान तो पुनर्जीवन जालो. सरकार सोडलो सर्वच्या बसला. थंय तांची वेणी मेल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सतमंतां पवित्र देव्याक कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षाने कुडीचे जीवन पोन ससनाचे जिवीत. आमेन. देव जावन आसा काकुळदार आनी आमकां सर्गींचे देणे ताणें हर एक पातकां बक्षून फावो केलां. तर त्याच देवातय अवलंबीत जाल्ले आमी ताचेर पातयेवन बर वचून जें कितें गरज आसा ह्या वेळार आमी आतां मागून घेवया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, तूं सदांच आमचो मोग करताय. आमच्या श्रेश्ठ गवळ्या पापा साईबाक, समेज गवळी बापांक, याजकांक, धार्मीक भाव भयणींक, मिसांव गांवांनी वारू करतल्या समेस्त मिशनरींक तुज्या विंसनार आशिर्वादांनी भर आनी तांच्या मिसावांत जैत लाभय. प्रामाणीक सेवा भेटोवंक तांकां कुडी आत्म्याची भलायकी आनी उमेद दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमी समेस्त रईत आनी शेतकऱ्यां पासत मागता. तांच्या कश्टा वावराक भरपूर फळ लाभय. वेळा वेळा तांकां उदकाचो आसरो दी. तांच्या बेळ्याक फावो तें मोल मेळाशें कर. अशें तांचें जीवन समाधानाचें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाचे आडळते चलोवच्या राजकीय फुडाऱ्यां पासत मागता. तांचे अधिकार आवदेंत दुबळ्या आनी गरजेवंताच्या गरजांक पावूंक निस्वार्थ मनान सेवा दिवंक तांकां बरें मन आनी उमेद दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांच्या आनी युवजनाच्या फुडाराचेर तुजें बेसांव घाल. तांणी काडचें भविश्याचें मेट तुज्या आशिर्वादांनी भर. बरी भलायकी, सुख समाधान, गुना शेगुणांनी भरलेली जिणी, मोग, माईपास आनी देव भिरांत तांकां लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या सर संद्यां खातीर तशेंच गांवांतल्या आनी परगांवांत जियेवच्या सर्व आमच्या भावंडां पासत मागता. आम्हा सर्वांक बऱ्या भलायकेचें देणें दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या वेदी बोवारी जमो जाल्ल्या आमी पवित्र जेवणांत भाग घेवंक आनी व्हडा भक्तीपणान क्रिस्त प्रसाद सेवंक
काळजा मनान सोम्या संगी एक जावन प्रामाणीक शेगुना बरीत क्रिस्तांव जिणी जियोंक आमकां फावो कर म्हण मागतां. बापा आमचे मागणे आयक. इकडी पर माऊन रावून आमच्या सुखासकी गरजां खातीर मागया. प्रत्येक जावन आमकांच आनी आमच्या कुटुंबाक बरी भलायकी मोतीक समाधान मागण्याचो स्पिरीत बोगसण्याचें बळ देव फावो करून दी म्हण मागया. सर्वेस्परा देवा ही थोडी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यांत ती तूं मानून घे. काळजाच्या गुणांतल्या आशा आनी अत्रेक तूं सनासाय तुजी कुशी वयतर ती आमकां फावो कर. हे आमी मागता त्याच तुज्या पुता क्रिस्ता वरवीं. आमेन. आणि बहिणीनो म्हज्या आनी तुमच्या हे पवित्र मिसाचें बलिदान सर्वेस्पर आमच्या देवा बापाक मांडटा तसलें जावं म्हण मागात. जातांतलें बलिदान आपल्या मानक आनी महिमेक आमच्या ह्या पवित्र सभेच्या दावान सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा हे बदेवने वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं, आमचे जिणयेची साल नवी जावं आनी तुजी कुशी पाळूंक आमकां गठाय मेळूं. हे परिसर्गींचे इनाम आमी जोडूंक पावूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलें आमा सुमेस्तांक जिवीत ससनाचे. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 नळवारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुकाचें, उंचरगी तुकाचें.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें गुंडो घेतलो, तो गदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेचपरीन जेवण जाता आसतना खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचे हें रगत पातकांचे बॉक्सान मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन होऊन आम्ही परगटा, तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान तूं वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदारून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची तूं काकुळट कर. तांकां आनी ज्येश्ठ गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमी समेस्तांची हांगासर जमलेल्या हर एका भक्तिकांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मरिये देवाची माये सांगाती, भगीवंत तिचो पती, भगीवंदर मुदतारी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tias Jesu वरवीं, Tias Jesu संगता, Tias Jesu थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पवनान सर्पदुवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. Amen, amen, amen. आमचो सुमी जेजू ख्रिस्त जावन आसा आमच्या हर एका योजनाक परिहार, हर एका मेटांक आधार. त्या सुम्यातय बावाडतान बरो वचून ताणें शिकयलें मागणें भक्तीपणी सगळीं आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो क्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवा. सर्वेस्परा सर वायटांतली, विघ्नांतली, आनवरांतली, पिडेशेरींतली, कोटे सक्तींतली तूं आमकां निवार.
दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अतिरिक्तिल्यांक आमकां तुजे उदारका खोलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर आमच्या उण्यापणाचेर न्ही सुम्या पूण तुजे पवित्र सभेच्या अखंड बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटांत सांबाळ तुजो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची जागृत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची जागृत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. पळया हो जावन आसा जेजू देवाची शेळी हाचे विने सल्वसावांक आमकां वाटना हे शेळयेच्या जेवणाका पयलली आमी हरी एकली सुभागी सुम्या तुजे भितर आमचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांतच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळ. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. काळजांत ते देव कुंवरा उंडो तुझे वेतासो सासनेची आमकां दिवसो सर्गारासाक भरून पावसो उंडो तूं चडवणेचो जिवीत दिवच्या जिविताच्या दातारा जेजू आमच्या महिमेच्या सडवंडारा काकुलतीच्या सागोरा राखणेच्या पागरा काळजांत ते देव कुंवरा बोरो गवळी तूं आमचो पासवो सरो देऊन पोसो नितळुका तांबा दोनसो गवळी तूं आमकां राखसो
मैमेच्या सडवंडारा काकुलतीच्या सागोरा राखणेच्या पागरा काळजांते देव कुवारा. दोळ्यांचे दंपिया मौन रविया खलत्या काळजान देवाकर गांधिविया आनी मुनिया सुमिया तुझे विने हांव कितेंच न्हय. हो दीस तुवें म्हाका दिल्लो. ह्या दिसा जियेवचो अवकाश तुवें म्हाका फावो केल्लो. जें कितें सगळें आसा जावं पुरो म्हजें जिवीत म्हजें कुटुंब म्हजें काम सगळें तुज्या बेसांवांनी. त्या देखून सुमिया हांव खालती कायेन मानून घेता की अथम्यांत हांव दुर्बळ्ळो. तुजे विने म्हाका साल्वास जावं ना. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा सर्गींच्या सुवादीक जेवणान आमचे बुकेल्ले आत्मेन तुवें दादोशी केल्याय. आमचो खरो जीव सांबाळता तें पोशण आमी सदां कालाशेवन निर्मी. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालून. आमेन. वसनेयात क्रिस्तची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जेजू थंय आमी बाबांनी भयणी आमकां आसा एकच भाव. ताच्या मोगाचो आत्मो दिवून केल्यान ताणें आमकां ताची भुरगीं. कितलें बरें भाव भयणी भाशेन एकवटान आमी तवळ बापा दिता महिमा. मेळटा आमकां ताचे कितलें बरें भयणी भाशेन एकवटान आमी जियेवचे. तवळ बापा दिता महिमा. मेळटा आमकां वेसांव ताचे. मोगाळ पुत्रा सोवे अंगवार आशीर्वाद दी आमकां. भगवान पुरुषाचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.